गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4 A9. ताळो Aleluia, Baba Buddha Gaya, Gaya Koruneya, Deva Moga Gaya, Talo Upaneya, Baba Buddha Gaya, Gaya Koruneya, Deva Moga Gaya, Deva Ukarai Kum, Jivit Bapak Betum, Sogli Ektai Saya, Deva Moga Gaya, Deva Ukarai Kum, Jivit Bapak Betum, Sogli Ektai Saya, Deva Moga Gaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू करपा दे. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. एलितेरियो सिल्वेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी देवाक दिन वाचता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. भाव भयणीनो, केरीत भाशेन मागुया आमच्या भारताच्या लोकशाये पासत. आमची लोकशाय आसा ती आतां हुकुमशाही जायत वेता दिसाच्या दिसाक. आमच्या गोंयांतूय बीन आमची लोकशाही आसा ती मरत मरत वेता ती आमकां दिसती पडटा. आनीक मागण्या विरीत आमचे लागीं आनी कसलोच उपाय उरोंक ना अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. ह्या पासत मागण्यांत थीर रावून मागुया ही देंवचाराची पदवी जी आमचेर देंवलेली आसा ती मोडून उडोवंक बागेवन मिंगेलीक उलो मारुया. खेरीत भाशेन आमचे पासत झुजूंक आनी आमची सगल्यांची राखण करूंक, आमची गोंयकारांची, आमच्या भारतवाशांची सगल्यांची आमची राखण करूंक जे देंवचाराचे ओतमे आमच्या अधिकाऱ्यां भितर भरलेले आसात ते काडून उडय म्हण आमी देवा लागीं मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या पुलिसां पासत. आमचो गोंयचो पुलीस फोर्स आसा तो लोकांच्या प्रोटेक्शना पासत रावंक आनी न्हय हे जे कोण सगळें पाड घालतात तांची चमचागिरी करिना जावंक आमच्या पुलिसां पासत मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या पुलिसांक ही कुरपा देवाची फावो, कित्याक सगळे तरेचो प्रेशर तांचेर आसा, पॉलिटिकल प्रेशर. तर मागुया आमच्या पुलिसां पासत देवान तांकां ह्या वायटांतले निवारूंक, तांच्या गोराब्यांक ह्या वायटांतले निवारूंक तांचे पासत मागुया. आनी आमची हेर सगळी मागणी जी कोण बरी नात तांचे पासत, जे कोणाक आमच्या मागण्यांची गरज आसा तांच्या सगळ्यां पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमकां भावार्थान थीर रावूंक देवा लागीं मागणें करून सदांच आमचो संबंद सांबाळूंक आपयल्यान. पूण तरी आसतना आमी जायते पावटी देवाच्यो वाटो सोदचे बदलेक ह्या संवसारी वाटांनी आमी साणून गेल्या, गुल्ल जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा, तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगतां. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोरन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
सिराकाच्या पुस्तकाची सुरवात. सगळी जानवाय देवा कडची येता. ती सासणांक ताचे सोवे आसा. दर्याची रेंव, पावसाचे तेंबे आनी सासणाचे दीस कोणाक मेजूंक तांकत. अंतराळाची उंचाय आनी पृथ्वीची रुंदाय आनी पाताळाची खोलाय कोणाचेन काडूंक जायत. सगळ्या वस्तू आदीं देवान जानवाय रचली आनी सासणाक तावन शिडूक समजिकाय. जानवायेचें मूड कोणाक तरी कुडीत केला आनी तिच्यो चतूर मांडण्यो कोणाक ताव्यो. जाणार तो एकलोच भोंयकर. आपल्या शिवासनार तो बसला. सर्वेस्पर तो. ताणेंच तिका रचल्या, पडल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या सगल्या रचनाचेर तिका ओतल्या. आपलें देणें कशें मनशा सोवें ती वस्ती करता आनी आपलो मोग करतल्यांक ताणें तिका वांटल्या. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. परतून म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोडाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळो संवसार हालोना तसलो तीर केला. ओरुंबाक थावन तुजें शिवासन गोठ उबें आसा. सासणाक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उडगार. जोय सर्वेस्पर Zoe Sorvesporak, Zoe, Zoe, Zoe Sorvesporak, Zoe, Zoe Sorvesporak, Zoe, Zoe. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो बसमू केलो. शुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओ मरण परजोडायलें. Sorvesporak, Zoe, Zoe Sorvesporak, Zoe, Zoe, Zoe Sorvesporak, Zoe, Zoe Sorvesporak, Zoe, Zoe. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जय सोव्यासो. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक घेवन एराशिसा लागीं आयलो तेन्ना तांचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपूंज एकठवलोली. ती आनी धर्मशास्त्री तांचे कडेन भासाभास करताले ते तांणी देखले. आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन थोटाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो. आनी ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमचे भितर कित्या विशीं विवाद जातालो? परती पाडून लोकांतल्या एकल्यान म्हणलें, गुरुजी, मुणको देंवचार बसुल्ल्या म्हज्या पुताक तुजे सुरशीं हांवें हाडला. तो ताका धरता तितलेय पावटी ताका धरणीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेनो काडटा, दांत किल्लिता आनी ताण जाता. आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिसांक सांगलें, पूण तांच्यान नजो जालें. ताणें परती पाडून म्हणलें, ए विस्वाशी संस्ती, आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे बरोबर हांवें आसचें आनी कितलो म्हूण वेळ हांवें तुमकां सोंसचीं.
ताका म्हजे सरशी हाडात. आनी तांणी ताका हाडलो. आनी जेजूक देखोना फुडें देंवचारान ताका खुबडायलो आनी तो धरणीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडून आडवो उदारो लोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्ना सावन अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरगो सावन. आनी ताचो नाश करूंक बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांतूय ताका उडयता. पूण तुज्यान कितेंय जाता जाल्यार आमचे चुरचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार भावार धरतल्यांच्यान सगळें जाता. रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुखां गळोवन व्हडल्यान म्हणलें, भावार्थ धरता, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आपणाशी लोटोन येतल्या लोकांक पळोवन जेजून मेळ्या ओतम्याक अशें म्हणून भेंकडायलो, ए भेऱ्या मोन्या आत्म्या, हांव तुका फरमायतां, ताचे वेलो भायर सर आनी ह्या फुडें ताचेर ये नाका. बोब मारून आनी भारी ताका खुबडावन तो ताचे वेलो गेलो. आनी तो चेडो इतलो मेल्लो कसो जालो की सोबार जाणांनी म्हणलें, तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उखल्लो आनी तो उठलो. घरा वेतूच ताच्या शिसांनी ओगेच येवन ताचे लागीं विचारलें, ताका काडूंक आमचे लागीं कित्याक जालें ना? ताणें तांकां सांगलें, मागण्या बगोर असली जात खंयचेच भाशेन काडून उडोवंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणे तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज तावन ही 2 सुमानां सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी पयलें वाचप आयकतले. आनी सिराकाचें पुस्तक आमकां खेरीत भाशेन ही सगळी जाणवाय आमच्या मुखार दवरता. संवसारा विशीं, स्वर्गा विशीं, भुरग्यां विशीं, वाडलेल्या विशीं, पोरजे विशीं, राज चलयतल्या विशीं, धंदो करतात तांचे विशीं, सगळ्या विशीं आमकां सिराकाच्या पुस्तकांत जायती देवीक जाणवाय मेळटा. आयच्याय वाचपान आमकां ही देवीक जाणवाय खेरीत भाशेन संवसारांतले जाणवायेंतली कुशीन सरून व संवसारांतली जाणवायेंतली आमी भायर सरून देवीक जाणवायेक गोड धरूंक आपयता. आनी ही देवीक जाणवाय जरी तर आमी घेयत जाल्यार ह्या संवसारांत जें आमचें सगळें कितें घडटा तें आमच्यान समजूंक जाता, तें आमच्यान हाताळपाक जाता. वी कॅन हँडल इट. आयज शुभ वर्तमान आमी आयकलां. हो भुरगो, हो बापूय आनी हो देंवचार जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक घेवन आपलें रुपांतर करून, म्हणजे रुपांतरान मोइजेस आनी एलिजा तांकां भेटलेले, तांचे लागीं तो उलयल्लो आनी आतां सकयल देंवून आयिल्ले. आनी देंवून आयिल्ले तेन्ना हो लोक जेजूचेर आजून दिश्टी पडटालो, लोक अजापलोलो. पूण त्याच घडयेक हो भुरगो जाका देंवचार सतायतलो, ह्या देंवचाराचें वर्णनूय केलां. कसलो देंवचार तो? मुणको देंवचार. मुणको देंवचार म्हणटा तो भेरो आनी मोनो आयकूंक येना तेका आनी उलोवंक जायना. म्हणजे देंवचाराक न्हू, जाचेर हो देंवचार बसता त्या मनशाच्यान उलोवंक जायना, आयकूंक जायना. आनी असली गोत ह्या भुरग्याची जाल्ली. ताच्यान उलोवंक जायनासलें, ताका आयकूंक येनासलें, म्हणजे कितें करता, खंय वेता तें कळनासलें. आनी देखूनच हो देंवचार जे भशेन बापूय सांगता तो ताचो परतून परतून नाश करूंक सोदता. भुरगो सावन ताका बोगोर बोगोर उज्यान ओडून उडयता, उदकान ओडून उडयता, ताचो जीव काडपाक वा ताका सतावपाक. कित्याक देंवचाराक बरें दिसता आमकां सतावपाक. जाल्यार असल्या वेळार आपणाचे चुरचुरे कर म्हूण ह्या बापायन मागला. भाव भयणीनो, आयज असले देंवचार आमचे वयर आसात गाय. आयज असले देंवचार आमकां लोकांक, आमचे परजेक सतायतात गाय.
दुबाव विरयत आतां ह्या दिसांनी आमकां जें दिश्टी पडटा ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात तातूंत आमच्यान म्हणूंक जाता वय असलेच देंवचार आयज आमचे जे ऑथॉरिटी म्हणलेले आसात तांचेर बसलेले आसात. जंय उलोवपाक जाय थंय आमचे मुखेलमंत्री प्रधानमंत्री जाप काडिनात, ओग्गे रावतात. नाका थंयसर व्हडल्यान उलयतात. कोणाचो प्रचार करपाक आतां ह्या दिसांनी आनीक एक बाबा आयिल्लो आसा, ताच्याहून पयलीं आनीक एकलो आयलो आमच्या गोंयांत. आनी ते जेन्ना येतात तेन्ना आमचे हे वडील जे आसात वेंचून काडलेले परजे पासत तांचे व्हडले व्हडले फोटो सगळे कडेन आमची जी IT आसा ते उजार करतात, उलयतात व्हडल्यान, नाका जाल्ले पासून उलयतात. आमची हिस्ट्री आमची जॉग्रफी हें सगळें तांकांच समजता अशें दिसता जायते फावटी. नाका जाल्लें आजून पासून उलयत आसात, पूण जंय जाप काडपाक जाय थंय जाप काडनात. आमचो चीफ मिनिस्टर जो आसा, जे डबल ट्रॅकिंग आसा ताचे विशीं जाप काडना, ओग्गी आसा, तोंड बंद. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तो जाप काडनात, तोंड बंद जाल्लें आसा. तांचेर हो मुणको देंवचार बसला काय अशें दिसता जायते फावटी. आमचो प्रधानमंत्री आमकां काय बरी बरी भाशणां दिता, मन की बात आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू, पूण ज्या मुद्द्यांचेर उलोवपाक जाय ताचेर कांयच ना. आमचो युनियन होम मिनिस्टर ह्या दिसांनी कर्नाटकान भोंवता. ह्यो सगल्यो वस्तू फकत पदवी मेळोवपाक हें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार सगळें निगूत भाव भयणीनो दिश्टी पडटा. आनी तरी आसतना जायते फावटी आमी सगळीं लाचार जाल्लीं कशीं आसात. आतां गोंयांत आमच्या सद्याक जें चल्लेलें आसा, आमची म्हादेई रिवर, हेंचें डबल ट्रॅकिंग, कोल एक्सटेंशन, कितलेंय केल्यार कांयच जायना अशें दिसता. पुलीस लोकांक राखपाक आहा ते नाच. पयर वेलसांव जालां ते भाशेन लोक आपणाची जमीन राखपाक जरी तर मुखार चल्ला, पुलीस चोरां भाशेन जाल्ले आसात. आनी जे कोण आपणाची जमीन सांबाळपाक सोदतात तांकां कुशीन काडून जे कोण बेकायदेशीर कामां करतात तांकां आमचे पुलीस आडयतात. पुलिसांचेरूय बीन हो भेरो मोनो देंवचार बसलेलो आसा काय दिसता. आनी असल्या हातून आमची होम मिनिस्ट्री आसा, आमचे वडील जे आसात पुलिसांचे ओग्गे रावन पळयतात. सगल्यांचेर हो मोनो भेरो देंवचार बसलासो दिसता. कुड्डोय बीन, कित्याक जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा तेंय तांकां दिश्टी पडना. जो आमचे पासत कायदो आसा, आमचे कोर्ट आसात, जायते फावटी ते कॉग्निजन्स म्हणटात तें घेतात, तांकां कंप्लेन करपाक नाका. पूण आतां कंप्लेन केल्यार पासून जायते वस्तू आमचेरूच आड वेताश्यो दिसता. जायते जाण जे मुखार सरलेले आसात, जायते जाण म्हणचे न्हू, थोडे जाण जे मुखार सरलेले आसात एके भाशेन फ्रस्ट्रेट जावपाक पावलेले आसात. इतलें करून कायदो आमचे वाटेन आसून आमी सारके आसून कित्याक आमचें जैत जायना. जे भाशेन ह्या बापायन विचारलेलें, तुज्या शिसांशी ताका आमी हाडले, कित्याक ते जेजू बराबर भोंवतात, तांकांय पदवी आसा हें समजप, म्हणटच तांच्यांनी बीन जातलें. आनी तांणी तें करपाकूय केलें, पूण तांच्यान जावंक ना. आयज आमचे जे कायदे आसात ते घडये ह्या शिसां भाशेन तांचेर आमी धरून वेता. ह्या बापाय भाशेन, जो बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन आयलो, कित्याक भुरगो कश्टवता, भुरगो मरणाचे तोणीर आसा, ताका परतून परतून उज्यान उदकान उडयता, तें पळोवंक जायना. आनी तें पळयता आसतना हो बापूय आनी ताची फामील घडये तीं लाचार जाल्लीं आसा, हेल्पलेस. आनी आयज आमची परजा हे भाशेन हेल्पलेस जाल्ली आसा, कित्याक आमचो कायदो जो आसा, आमकां राखपाक सांबाळपाक ज्यो भांडावडी केल्ल्यो आसात पुलीस आनी हेर, तांच्यान कांयच करूंक जायना आनी आमी हेल्पलेस. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, आमी उदकान उज्यान पडूंक आनी भुरगीं तावन आमचीं भुरगीं जीं आसात तांचो नाश करूंक हें सगळें चल्लेलें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. तर असल्या वेळार जाणवाय, सिराकाच्या पुस्तकान आयज आमी आयकलां, जाणवाय देवाची. तर देवाची जाणवाय आयज आमकां फकत इतलें सादी वस्त सांगता. असली जात जी आसा, जांकां आयकूंक येना, भेरे जाल्यात, कुड्डे जाल्यात, घडये पयशांच्या आशेन बुडलेले आसात, वो तांचेर आर्म दवरलेलें आसा, तांचे फायलीचें तांणी ज्यो वायट वस्तू केल्यात, कोणाच्यो प्रॉपर्टी चल्ल्यात, वो कोणाचें दुडवाचें कारस्थान केल्लें आसा, सारके बंद जावन पडलेले आसात. तर असल्या वेळार आनीक कांयच करूंक जायना. तर कांयच करूंक जायना तेन्ना असली वस्त मागण्या विरेत काडून उडोवंक जायना. ती काडूंकूच जावची ना अशें जेजून म्हणूंक ना, ती जाता, तुमच्यान काडूंक जाता. आनी ह्या पासत शिसांनी
भिवून लोजयेन कोणशाक गेले तेन्ना विचारले, घरा वेतोच ओगी बरे आवाज करनासतना जेजू आमच्यान कित्याक जावंक ना करूं. आनी कित्याक जावंक ना तें जेजून तांकां सांगलें. आमकांय भाव भयणीनो जायते पावटी असलीं कारणां विचारपाक येतात. जायतीं जाणां आमचे मदलीं कश्टवतात. सगलें आसून कित्याक जायना, देव खंय आसा, देवाचेर राग येता आमकां जायते जाणां. कित्याक जायना अशें जाल्यार कित्याक आमी आजून पासून देवा कडेन सारकी संबंद सांबाळून ना. मागण्या विरेत असली जात काडून उडोवंक जायना. आयज आमचें मागणें खंय आसा? आयज आमच्या मागण्याचो दर्जो खंय आसा? एक फॉर्मेलिटी कशी, हांवें मागलें देवान दिलें असलें, काय आमचें मागणें म्हणल्यार देवा लागीं आमचो संबंद जंय देवाक आमी दाखयता ओय आमचें दूख पडे, आमी कश्टवता, आमी लाचार जाल्लीं आसा, हें आमी देवा मुखार घालपाक वेळ काडटा काय? आयज घडये आमकां मागणें म्हणलेलें आसा, खंय चलता भोंवता आसतना पासून मागणें कर, देव आयकतलो. गॉड हॅज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. आनी मागण्यांत इल्लोसो वेळ सारपाक, देवा मुखार बसपाक, पवित्र संस्कारा मुखार बसपाक आमकां कितली आडकोड जाता. 1 वर आमच्यान काडूंक जायना. आमचे फिरगोजेन फकत बुधवाराक 1 वर आनी शुक्राराक 2 वर जेजू मुखार आमी पर्सनली बसूंक आमकां हो सोयेग आसा. पूण कितलीं जाणां येतात आमी? कितल्या जाणांक आमकां वेळ आसा? त्याच वेळार आमकां आनीक करपा सारक्यो जायत्यो वस्तू आसात. वगडे आमकां आनीक निबां आसात. व्हडलें जाता, धाकलें जाता, लेट जाता, सगलें म्हणूंक जाता. पूण केन्नाय तरी आमी आमचो वेळ मुद्दम काडून देवा मुखार मागणें करूंक आयल्यान भोव थोडीं जाणां. जाल्यार असलो मुणको देंवचार, भेरो मोनो देंवचार जो आमच्या वडिलांचेर आनी आमचे परजेचेर आनी आमचेरूय बसलेलो आसा, ताका भायर घालतले जाल्यार भाव भयणीनो मागण्याची भोव गरज. तरी आमचे मागणी आमी देवाक उबारुया. थोडीं आसूं आमी, परवा ना, पूण थोडीं जाणां आसात तेन्ना पासून आमच्यान तें करूंक जाता. जेजून एकल्यान केलें आनी जेजू बराबर हे थोडेशे आपोस्ल आसले, तांणी उपरांत केलें. कित्याक ते समजले जेजूच्या पुनर्जिवनपणान आपली पदवी जी देवान दिल्या ती ताणें मानून घेतली आनी ताणें तेंच केलें, जायते जाणांक सोडयलें. तर आमी जीं कोण थीर रावतात, जीं कोण ह्या मागण्यांत घट रावतात, तांचें सगळें अशें घडटलें आनी तांच्यांनी हें जैत मेळोवंक जातलें. होच विस्वास धरून हे पवित्र मिसाचे भेटीन ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदलणेन भाव भयणीनो आमी वांटो घेता. तर आमचें मन काळीज बदल आनी सगल्या वायटाचेर जैत मेळोवंक आमकां देवीक कृपा फावो कर म्हूण मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देवी आमची पेटवून घालता, आमची स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या आपल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या नाट्य पवित्र चुरीच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्या की पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरोमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक कोत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार मोडला तुज्या नावान मुसर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नवी आतां तांकां सोय मुसर्गीक तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोर गोठुया सुम्या जेजू आमी तुजे खाता आनी तुमी कालसींतलें पियेता तितलेय पावटी वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवा लागीं आमी येता तेन्ना थिरायेन मागणें करता तेन्ना आमच्यान कसल्याय वायटाचेर जैत मेळोवंक जाता तर हेंच जैत आमकां दी म्हूण आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक खतखत्यान उलो मारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काढलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काढलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. जेजू बेगीन तूं ये, आत्मो तुका घेवंक रावता. जेजू बेगीन तूं ये, आत्मो तुका घेवंक रावता. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. जेजूच्यो शिकवण्यो
वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया